प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसती म्हणटा आयज सोमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 13वो विसवोर वोड 31 ते 35 पर्यंत Mathew chapter 13 verses 31 to 35 आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनीक एक वपार घालून ताणें तांकां सांगलें, सांसवाचें बी घेवन एका मनशान तें आपल्या पोरसांत लायलें. त्या सांसवाचे बिया पोरी सुर्गीचें राज. तें खरेंच सगल्या बियांवन ल्हान, पूण वाटूच सगल्या झाडां पाल्या वन व्हड जावन एक झाड जाता की वाऱ्यावेली सुकणीं येवन ताच्या खांद्याचेर वस्ती करता. खोमेराची वपार. जेजून आनीक एक वपार तांकां सांगली. एके बायलेन खोमीर घेवन व्हडली 3 मापां मोळ्यो पिठान वो विसोळ केलो आनी सगळेच पीठ फुगले. त्या खोमीरा पोरयान सुर्गीचें राज. जेजू वपारीचो उपयोग करता. वपारींनी उलयतलो, संवसार रोसतल्याक गुपीत आसतल्यो वस्तू उक्त्यो करतलो. अशें प्रवाद्याचें हें उतर खरें जावचे खातीर जेजून वपाऱ्यांनी सगल्यो ह्यो वस्तू पोरजेक सांगल्यो आनी वपारी बगर तो तांचे कडेन कांयच उलयनासलो. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जे शिवर्तमान जे आमी वाचलां तातूंत जेजू 2 वपारी घालता. एक सासवाच्या बियांची वपार आनी दुसरी खोमेराची वपार. आनी बाबणीनो आमी पळयता की दोनी वपारी वयर आमी नियाळ करीत जाल्यार आमी पळयता जेजू कित्याक ह्या 2 वपारींनी देवाचें राज वाडत वचोंक जाय, म्हणजे देवाचें राज व्हड जावंक जाय, कित्याक ही शिकवण तो दिता. बाबणीनो आमी पळयत जाल्यार एका सांसवाच्या बियांक पळयत जाल्यार एक सांसवाचें बी एकदम ल्हान, एकदम बारीक, पूण एक पाटी तें जमनीर घालीत जाल्यार तें किल्लत जाल्यार तें व्हडलें झाड जाता. सुकणीं वाऱ्यांची येतात त्या खांद्यांनी बसतात. त्याच्या उपरांत मनशांक जाय जाल्यार सावळी जाय जाल्यार तांच्या त्या झाडा सकला थंयसर न्हिदोंक जाता. आनी त्याच्या उपरांत हें एक बी, सांसवाचें बी, कितलें आमी सांसवाचें बी आनीक दिता. फुडें खोमेराची वपार पळयत जाल्यार आमी पळयता की एक बायल खोमीर घेवन व्हडल्या 3 मापान पितांत तो मिसळ घेवन सगळेंच पीठ तें फुगता. आनी जेजू म्हणटा त्या खोमेरा भशेन सुर्गीचें राज. म्हणटच तें खोमेर कितें करता, तें खोमेर सगळें वाडयता. जें इल्लें पीठ आसलें तें खोमेर घालून आतां तें सगळें वाडटा, तें फुगता. आनी भाव भयणीनो ह्या 2 वपारींनी जेजू आयज आमकां कितें शिकोवंक सोदता. तो आमकां शिकोवंक सोदता की देवाचें राज तशेंच न्हय, आमच्या जिवितांत देवाचें राज ल्हान ल्हान थान व्हड जाता. म्हणजे आमचो संबंद देवाशी जेन्ना आमी ल्हान आसलीं, आतां आहात, फाल्यां परवां एका वर्स जातकूच आमचें देवाचें राज आमच्या जिवितांत वाडोन वचोंक जाय. म्हणजे आमचो संबंद देवाशी वाडत वचोंक जाय. नाजाल्यार भाव भयणीनो आमी फकत धर्म करता जाल्यार जे भाशेन आमी इतलीं वर्सां धर्म करून आयल्या, आमी गेलें, मीस आयकलें, तेर्स केलो, नवेनां केलीं, मागणें केलें, उपास केलो, हें सदांचें. पूण आमची सजमणी देवाच्या उतराची, आमचो संबंद देवाशी, आमचो मोग देवा कडेन, आमचो मोग पेले कडेन हो वाडत वता काय. आनी भाव भयणीनो ह्या 2 वपारींनी आयज जेजू शिकोवंक सोदतालो कशे भाशेन आमच्या जिवितांत देवाचें राज वाडत वचोंक जाय. आनी तेजे फुडें आमी ह्या 34 आनी 35 वडीन आमी वाचता की प्रवादिनी बरयल्लें की वपारींनी उलयतलो, संवसार रोचल्याक गुपीत आसलेल्यो वस्तू उक्त्यो करतलो म्हणून. कोण? जेजू. कित्याक तो ह्या संवसारान आमकां सुर्गीच्या राजा वयर खबर दिवपाक येयल्लो. आनी भाव भयणीनो त्या वेळार जेन्ना तो ती वपारींनी शिकयतालो,
खूब लोकांक त्या ओपारीची सजमणी नासली, तांकां कांयच कळो नासलें. ते आयकताले जेजू ओपान सांगता तो आनी ते घरा वेताले. पूण फकत शिसांक आनी जो कोण पाटी रावतालो तांकां तो त्या उतराची सजमणी दितालो. आयज भाव भयणीनो, आमी आमकांच विचारुया, जेन्ना आमी मिसाक वेता, जेन्ना आमी तेर्स कोत्ता, जेन्ना आमी मागणे कोत्ता, जेन्ना आमी उपास कोत्ता, जेन्ना आमी नोवेनां कोत्ता, कसलेच आमी मागणे कोत्ता, सांती साक्रामेंता फुडें वो खिचोरी आमी कसले मागणे कोत्ता, आमी मागणे कित्याक कोत्ता? आमचो संबंद देवाशी घट जावपाक, वो फकत आमच्यो गरजो देवाक मागपाक. हें दी 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 करून आमचे फकत मागणे. आनी भाव भयणीनो, ह्या कारणाक लागून आमी आमचो संबंद आनी आमचो मोग देवाशी वाडत वचना. कित्याक? आमी फकत देवा कडेन येता आमच्यो गरजो मागपाक. फकत आमकां कितें जाय, कितें बरें जाय, बरी साबूत जाय, बरी फामील जाय, बरें काजारी जिवीत जाय, दुडूर जाय, पोर्तुगेज पासपोर्ट जाय, हें सगलें मागपाक आमी फकत देवाशी येता. पूण आमचो संबंद ताजे कडेन घट करपाक आमच्यान कशे भाशेन करूंक जाता भाव भयणीनो? जेन्ना आमी ताच्या उतरान रिगून रावता, तें उतर आमी पाळटा, त्या उतराची सजमणी घेवन आतां आमी दुसऱ्यांक ही खबर दिता. पयलीं आमकां सजमणी मेळ्ळे म्हूण आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता. कित्याक जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तो पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलता. आनी जो कोण पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी जाणवेन चलता, ताका आतां देवाचें सगलें जें जेजून घडोवन हाडलां तें फावो जाता. तर आयज भाव भयणीनो, खरीच भाशेन आमी फकत धर्म करून आमकांच फटोवपाची गरज ना. आमी केन्ना कितले फावटी आमी म्हणटा आयज मीस जालें, आमी तेर्स केलो, आमी मागणें केलें, आमी गोंदनाल मारले, हें सगलें केलें बरें हा. पूण गरज आमकां देवाच्या उतरान रिगून रावपाक, देवाच्या उतराची सजमणी घेवपाक, देवाच्या उतरान रिगून रावन ती उतर पाळूंक आनी आतां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक, आमचो संबंद देवाशी दिसान दीस घट करूंक, हेंच आमी करपाक देवाच्या उतरान रिगून रावया आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान एक जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान जेजूच्या राजवडकीन आमंत्रण दिवपाक आयजतान आमी देवाचें उतर परगट करुया आनी खरेपणी एक दीस सासणाचें सूख भोगूंक आमी आयजतान तयारी करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.